फकत घोषणा न्हय जाल्यार प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणपतीच्या मुर्ती आड सरकारान कडक कारवाय करपाक जाय अशें मत दिवचलचे 83 वर्साचे ज्येष्ठ मूर्तीकार रमाकांत शेटकर हांणी उक्तायला। पीओपीच्या मुर्तीक लागून पारंपारीक चित्रशाळांचेर हावळ आयल्या अशें शेटकर सांगतात। त्या दिसा विधानसभेन सांगले की मूर्ती बंदी घालता म्हणून। अरे म्हाका सांग, तेच्या पयलीं 2-3 महिने लोकांनी हाडले गणपती प्लास्टर आणि बंदी आता कितें बंदी। पण त्याचो प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणपतीच्या मूर्तींचो तुमच्या चित्रशाळेंचेर कितें परिणाम बी जाता? तर बंदी सरकारान सारकी हाडूंक जाय न्हू, नाजाल्यार ही तुमची पारंपारीक बंद जातली। बुडाना न्हू, आनी खरें म्हटल्यार मातयेची पुजा जावंक जाय न्हू, प्लास्टर पॅरिसची पुजा। सरकारचें हें ना जाल्यार बंदी सारकी, त्या खातीर लोक हाडटा आनी पयशे कमयतात ते घड्याक घडो, आनी आमी हे मातयेचे गणनारे थंयच उरले। सरकारान हेचेर कितें तरी कडक कारवाय कारवाय नाल्यार फुडें थोडे बंद जातले मातयेचे, म्हणजे चिकट मातयेचे गणपती चित्रशाळा बंद पडटली। जावपाचे आहात कित्या खातीर परवडना न्हू, ते सवाय येता आनी आमकां परवडना आनी मनीसूय मेळना। रमाकांत शेटकर हांचे बोड्डेच्या कुमारवाड्यावेल्या चित्रशाळेत सध्या गणपती रंगोवपाचें काम नेटान चालू आसा। 83 वर्सां पिराय जाली तरी लेगीत रमाकांत शेटकर अजूनय उमेदीन चित्रशाळेत काम करता। पिराय आतां साथ दिना तरी लेगीत आंगातली कला वग्गी बसपाक दिना, पूण पयलींच्या सारकें नेटान काम जायना अशें रमाकांत शेटकर हांणी सांगलें। तुम्ही साधारण कितल्या वर्सांचे आसतना हे कलेन सामके? 10 वर्सांचो आसतना हांव मातये काम करी, गणपती ते चित्रां बी। पण तुमकां म्हणजे आता तुम्ही फक्त पळोवन शिकल्यात? हय, पळोवन। साधारण आता तुम्ही तुमचे चित्रशाळेन कितले गणपती करता? हांवें 150 करता। आता तुमचे वय कितले? 83। 83 आसून तुम्ही अजून उमेदीन काम करता? म्हाका आवड। साधारण तुम्ही आता हे गणपती तुमच्या खंय खंय वयता? दिवाळे वयता, हेवटे पालीम तेवटे। आणि तुमचे काम करपाक तुमकां मदत कोण करता? ते भुरगे करता चेडे। आणि असे कारागीर बी कोण आहा? कोण कोण येतात भुरगे आता। पण तुमकां अजून आवड आसा? आसा आवड। म्हणजे तुम्ही गणपतीची सेवा वर्साच्या वर्सा करता? गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।